मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सद्मेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातावून विविध देणी घेऊन भावार्थाने एकवटल्या काळजाने एक जाऊन मौनाने आराधून सौम्या तुका वंदिता सद्मेस पोरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सद्मेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन. ह्या मिसाची ते सवा हे पुरी आसात. आलिस्टर हाच्या जल्मा दिसा अर्गामी स्थितात लाविना डिसूजा, जॉर्डन आणि जियाना हांच्या जल्मा दिसा अर्गामी स्थितात अनिल आणि सविता. तशेंच अर्गामी स्थितात प्रभा फर्नांदीस, सेल्विन मचादो, लिगरी इजाबेला डिसूजा, विलियम गोन्साल्विस आणि कुटुंब, प्रवीण डिसूजा, स्टॅनली फर्नांदीस आणि कुटुंब, लाविटा मॉनिस, लिओ डिसूजा. नवीन पिंटो देवाची कृपा आणि काकुळट मागता आणि मीस दितात लिल्ली डिसूजा. बऱ्या भलायके बसवत मीस दितात आयरीन डिसूजा, लिल्ली डिसूजा, ग्रेसी निर्मला तावरो, सिल्विया, रेचल मिलानी इजा बराय भलायके बसव मीस दितात ग्रेसी निर्मल तावरो. तशें प्रत्येक इर्द बसवत मीस दितात सानिल आणि जॉसलिन. अरुण हाजो जल्मा दीस उगडास करतात. तशेंच हाज्या आत्म्याक मीस दितात किरण आणि अमर. आलिस मस्करेनस हिजो जल्मा दीस उगडास करतात. तशेंच हेज्या आत्म्याक मीस दितात कुटुंबाचे संदे. संतान पिंटो हाज्या आत्म्याक मीस दिता विनीता. वलेरियन पायस हाज्या आत्म्याक मीस दिता स्टीवन आणि अनिशा. सावियो माचादो हाज्या आत्म्याक फ्रांसिस माचादो आणि कुटुंब. विल्सन रेबेल्लो हाज्या आत्म्याक मारिया लेबेल्लो. लिगरी डिसोजा हाज्या आत्म्याक जॉन गिल्बर्ट डिसोजा आणि कुटुंब. रूपा आणि प्रेम डिसोजा तांच्या लग्ना वार्षिक संदर्भात मीस दितात हेराल्ड आयरीन लोबो. तशेंच आज प्रत्येक रितीन माग्या फादर ग्रेगरी पासून आयचे प्रधान याजक तांचो जल्मा दीस संभ्रमतात. देव तांकां बरी भलायकी, मोतीक संतोष आणि समाधान आणि ह्या जकी जिणेंत तृप्ती आणि संतोष फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेसू ख्रिस्ताताय मोगाल भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा हंगेरीच्या सांत इलिझाबेथाची स्मरण करता. दुबळ्या धाकट्यांची आणि पिडेस्तांची सेवा करूंक तिणें आपली सगळी गिरेस्तकाय वापरली. आयची देवस्तुती जेसू भाशेन समाजेन तिरस्कार करून पयस दवरल्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आपोवण्या दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानात भाग घेत आसतना आमच्या दयालया वरवीं हेरांच्या जिवितांत संतोष हाडूंक जाय आसची कृपा मागून घेवया. वातिकन सभेच्या आदीं आज आमी ग्रेगरीचें फेस्त करतले. हांव ग्रेगरी तावमतुर्गूस म्हूण ग्रीक तो. तावमतुर्गूस म्हळ्यार वंडर वर्कर. सोम्यान सांगलें तुका इतले बावडटा आसल्यार ह्या पुरवताक फॉर्माय तो वचून दर्यान पडटा म्हूण, आनी तें ताणें केलें. त्या दिसतान ताका तावमतुर्गोस वंडर वर्कर म्हणलें नांव आयलें. ताचें फेस्ती तशें स्मारकी आज आमी करता. आनी ह्याच दिसा तुमी आयकलें म्हणे हांव जल्मालो. आज म्हाका 81st इयर सुरू जाता. देवाक हांव अर्गां दिता. म्हजे सांगाता मेळून
तुमी देवा गांधिया तशेंच हर एक वर्सा हे मीस म्हज्या माय बाबा खातीर हांव भेटयतां. आतां आमी भेटोवचे बलिदान सरस प्रदेवा पामांडच्या खातीर आमची बदकां आमी कालतेपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्प देदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून सारून वायट धरून बरें जाणून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोर घेवन सदांच सांगवार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्पद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा भाग्यवन ग्रेगरी धर्माध्यक्षाक तशेंच भाग्यवन एलिझाबेथाक तुज्या पुय सभेक तुवें धर्मशास्त्री करून दिलय. तुजो उपकार मानून ह्या आमच्या शेरोतेक आमी आज मान दिता. जें ताणें पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन शिकयलें तें आमच्या काळजांनी घट करून रावूं आनी तांच्या आश्रा खाल ती शिकोवन आमच्या जिणे उतरान आनी करणेन सांबाळून तुमचो आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें जुवावन सर्वेस्पर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्र आसलेलो अशें म्हणटा. तुजे सल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजायकी तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजें तें मरूंक तेंकलां तें पुरतें मोरच्या आदी जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा उजेर तुजें खंयचेंच काम संपून जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतली तशी ती सांबाळून धर. पाताक रडून तुजें मौन बदली. तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सार्दिसान तुमचे मदें आपली आंग वस्तुरां मेळनातलेले थोडे आसात. हे म्हजे बराबर दोवे न्हेसून भोंवतले. कित्याक तशें करूंक तें योग्य. जैते वन जाल्ल्याक हे परी दोवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी ताचें नांव जियेतल्यांचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हूण हांव परगडतलो. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं. लावोदिसियांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आराम तो अशें म्हणटा. तुजे विशयान सगळें हांव जाणा. तूं थंडी न्ही उणी न्ही. थंडस वा उणस तूं जालोय जाल्यार पूण तूं थंडी न्ही उणी न्ही बागा शेळमडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा. म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ
कनिश्ट आनी बिके पास्ट कुर्ड आनी विणगो हें तूं नेनाय देखून हांव सांगता ती बुधबळ आयक तुनी जाय की ग्रेस जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे फुटाक गेल्ले भांगार घे तुजे विणगेपणाची लज दांपोवंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचे धवे वस्तू घेवन विणगेपणाची लज नेस परत्यान तुका दिश्ट लाभ जाय जाल्यार म्हजे लागची मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय हांव मोग करता तांकां हांव बेश्टयता आनी शिक्षा लायता देखून उर्बेवन जा पाताक रडोवन जिनी बदल पळय दारार बडोवन हांव उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सेवे जेवतलो जैते वन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचे हक हांव दितलो हांव जैते वन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार जैते वन जातल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो जैते वन जातल्या म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो जो कोण नितलजीनी जियेता न्यायनितीन चलता काळजान तावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याची निस्कुसार उलयना असल्याक फावो जाता जैते वन जातल्याक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना सजारेचें नांव पाड करिना जो कोण अन्व्या मनशाक कांटालता देव बिरांतेच्या मानून लेखता असल्याक फावो जाता जैते वन जातल्याक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो जाका कसनिश्ट कितें येव तो उतराक सुकाना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरपराध्या वयर लोन्स घेयना असल्यांक फावो जाता जैते वन जातल्याक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकांचे परिपूर्ण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू एरिकोन तू भितर सन शारांतल्यान सोलोन वेतालो थंय जाकेव नांव असो एकलो सुंकाकार असो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटीन ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेनेच्यान वेचो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावूं जाय जाकेव साराराम देवून आयलो आनी वोट संतोषान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सक्ता उजेर उबे राव म्हणालो पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक हो ही अब्रामाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो
आयचो वांजेल आमकां मेस्तांक चड गरजेचो. आमच्या जिणेक सरी जाल्लो जावन आसा. एका गणिता मारिपात जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. 2 वर्सां आदीं त्याच गल्लेंतल्यान मार्गांतल्यान वेता आसतना म्हजी टॅक्सी थंय रावली आनी ताणें सांगलें म्हज्या गायडान हाळे हो जावन आसा रूको जाकिओस सोडलो म्हणून. हांवें पळयलें जावंक पुरो अवणें ना ताका पातयलो. जाकिओस सामारियाकार. सामारियाचो गांव भोव फळादीक. कित्याक म्हळ्यार जॉर्दानाचें उदक जायतें वेतालें. जेरुजलेमाक आनी रोमा वयचे व्हडलो रस्तो तो. जायतो लोक तेनेच वेतालो. शिवाय जायते खाजुराचे रूख दुसरे रूखय आसले आनी गोंय जातालो. देखून ग्रेस्त मनीस थंयच रावताले. पूण जुदेव रावनातले कित्याक तो सामारिया. वो जाकेऊस त्या गांवचो. त्या शिवाय आनी एका बरें आसलें कितें म्हळ्यार तो सुंकागार तिरवो वसूल करतलो. मात्र न्ही तिरवो वसूल करतल्यांचो कमिशनर जावन आसलो. मुख्यस्त जावन आसलो. देखून ताका मस्त आदार आसलो. पूण अशें आसतना ताका घर आसलें, भाट आसलें आनी भूंय आसली, ग्रेसकाय आसली. पूण एक ताका नातलें. कितें तें? ताच्या काळजांत संतोष नातलो. संतोष नातलो देखून ताणें अन्याय केला म्हणून अर्थ घे ना, सांगून जायना. कित्याक आमचो संतोष आमच्या अंतस्करणांत येवचो मात्र न्ही, दुसऱ्यांत आवणी येवंक आसा. तूं एका बऱ्या मनशाक तूं पाड तूं पाड तूं पाड म्हणशी जाल्यार ताका संतोष जाता गे? जायना. असं जाल्लें त्या जाकेवाच्या जिणयेंत. कित्याक तो सुंकागार तिरवो वसूल करतालो देखून जुदेव ताका केणटाले, पयस दवरताले. अशें उलोवन आसता ताणें गुणगुण हें उलोवचें आहलें. ताका आयकोवच्या पण उलोवनातले. ताका वेगळे दवरताले. ताचे जिणये विशयान गणितां करताले. संतत गणितां करनासले ते. बारी बुदवून ते आजची जिणी पिड्ड्यार करून पळयताले. कित्याक संतोष नातलो? तो संतोष जोडून प्रयत्न करता. तो मोठो म्हणटा पयस पुसता खंयच्या तरान मोठो, कुडीनी मोठो वय पूण आपणाच्या आशेनी मोठो. ताचे थंय समाधान संतोष नातलो. आतां कितें म्हणी करन ह्या जेजूक पळय ताचे तान संतोष घेजय म्हणून तो आश येता. कितें म्हणी करतलो म्हणून. पूण लोकांच्या खेटींतल्यान वचूंक जायना. कित्याक लोक चड आसा म्हणून गी वय ताच्याक व्हरता ताका वचूंक नात. किंतु पातकी हांगा कितें आयलाय आमच्या आतां कित्याक चलतूं ताका वाटी दिनातले लोटताले. असली परिस्थिती आमच्या गांवांनी घडटा न्ही. एका मनशाक एक आमी वायट उतरांनी बाप्तिजम दिलो जाल्यार, बाप्तिजम म्हळ्यार नांव दिलें जाल्यार तो मोरोन ताची दूड जाली जाल्यार आमी आमचे मनोभाव बदलना. सबार पोटी अशें घडटा. मनशाची जिणेची आमी देसवाट करता. वो वेता आनी लागीं आसल्यार रुखाक कशें म्हण करून वयर चडटा. ताणें चिंतिल्लें म्हाका कोणी पळयना हांव मात सकाळां पळयतालो म्हणून. वय तशी आसली ताच्या आलोचन. जुदेवानी ताका पळोवन जावंक पुरो. पयस आसतनाच ताणें जेजू पळोवच्या आदीं जेजू ताका पळयता. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कितलो बरो तो, कितलो बरो तो. तूं कितेंय म्हूण दुसऱ्या विशयांत देव आमचो बरो. देव आमच्या काळजांत आसा तर जाल्यार कोणें तुका नेगार केल्यार तुका तो राखता. आनी आयिल्लोसो ह्या जुदेवा कडेन उलोवच्या बदला वर पळयता आनी सांगता जाकेवो सकल देव. कळलें आजाप जाकेवाच्या जिणयेंत. कळलें आजाप हें. दडबडून सकल देंवता तो देंवता. जेजू क्रिस्त सांगता दुसरें उरता दुसरी बसावणी. पयलें ताणें पळयलें, दुसरें ताणें आपयलें, तिसरें कितें म्हळ्यार आज हांव तुमगेर येता, तुमच्या घराघर रावता, तुमच्या सांगाता जेवता म्हूण. कळलें महापाताक ताणें केलें जेजू क्रिस्तान. अशें चिंतताले ते जुदेव. वो पातक्या घरा येता, थंय जेवता, ताकाचे साळावळ करता. वय पातकी म्हणून
न्हयस जाकेवसाक ताणें पातकी केलो, जेजूकी पातकी म्हूण करूंक तयार जाल्ले ते आनी केलो तांणी. जेजून फाटी मुखार पळयना, ती गुणगुणून तासोन दी ताच्या संगाताच वेता. हो पयलो वांटो आयच्या आंजलाचो. आतां दुसरो वांटो पळया. जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद जाकेवसा तोपता. आनी जाकेवस मुखार येवन जेवताना सांगता, सायबा, म्हज्या जिणेंत जायते अन्याय केला जावं पुरो, 4 वांट्यांनी हांव पाटीन दितां. इतलें मात्र न्ही, कोणाकय हांवें कांय करतलें जाल्यार 2 वांट्यांनी हांव दितां. कोणें सांगलां तुका जाकेवस? ना, देवाची कृपा म्हाका लागली. अन्याय करूं ना जाल्यार म्हजे कडेन जायते आसा तांकां दिता. हें समजा जाल्यार आनी एक म्हणूंक जाय. क्रिस्ताच्या काळार एकल्यान अन्याय केलो जाल्यार चिंत्या, तुजें नांव हांवें पिड्ड्यार केलें जाल्यार आनी दुसऱ्यान तें दाखोवन दिलें जाल्यार 4 वांट्यांनी तो बरो म्हूण सांगूंक जाय आसलें. देसवाट ताचे जिणेची देसवाट केली जाल्यार तशें ताचें भूंय भाट देसवाट केलें, 4 वांट्यांनी भूंय भाट दिवचें आसलें. त्या शिवाय जर तर अन्याय करून दुसऱ्यान ताका धरलो जाल्यार 2 वांट्यांनी दिवचें आसलें. त्या शिवाय हांवें अन्याय करून कोणायच धरूंक ना. म्हज्याच जिणेच्या परिवर्तनान हांव बरें करता जाल्यार 1 वांट्यान दिवन आनी 1 पांचांत 1 वांटो दिवचें आसलें. If 4 rupees were wasted, 5 rupees were to be given. वो जाकेवस कितें करता? पयलें विसरून करता. हांव अन्याय केल्या पाटीन 4 वांट्यांनी दिता म्हणटा. देवाची काकूळट, देवाची कृपा आमकां लागल्या वेळार आमचें काळीज कितलें उदार जाता म्हूण आमकां समजना आमकां. काळीज मात्र न्ही, दोळेय उदार जातात, दोळ्यांतय दुकां येतात, काळीजय उठता. जाता तितलें बरें करून आमी पळयता. वय, देवाची कृपा विशेश. मनशाचें पायसाल कोट्यांचें पायसाल, देवाचें पायसाल अनंत बरीत पायसाल. देव आमकां राखता. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता, मनशा पोत संवसाराक आयिल्लो those who to find those who are lost. सांडून गेल्यांक पाटी हाडो म्हणून. सांडून गेल्या म्हळ्यार असो अर्थ कितें? आमी चिंतलें सांडून गेल्या म्हळ्यार भायर पडले म्हणटा आमी, तो अर्थ न्ही. एका जाग्यार आसचें आनी एका जाग्यार दवरलें जाल्यार तें सांडून गेलें म्हणून अर्थ. लायब्ररींतलो एक बूक काडलो दुसऱ्या कडेन दवरलो जाल्यार तो सांडून गेलो सोरलो म्हणून अर्थ. वय, हाका दिवचें जाल्यार ताका दिनासतना दुसऱ्यान दिलें, अन्याय केलो म्हणून अर्थ. बायबला प्रमाण तो अर्थ जाता. शिवाय आमी समजूच्या प्रमाणे न्हय. अशें जाकेवसाक जायत्यांनी सांडलो, जाकेवसांनी जायत्यांनी सांडलो, पूण जेजू क्रिस्त ताका जीवन दिवंक येता, संतोश दिवंक येता. भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत जायते फावटी आमी अन्याय करता. आमची जीब आहा पळय, 2 धारींची तालवार, त्या कुशीनी कातरता, ह्या कुशीनी कातरता. आमची मोत आहा पळय, सुपरसॉनीक जट्ट ते म्हळ्यार खंयच्यान खंय वता म्हूण ना, आंब्यातान कुंब्याक उडता. आमच्या हात कितेंय आमी करता. दुसऱ्यांचे जिणेक आमी उजो दिता. संततेक उजो दिता. ताणें जियेनांतल्या बरें करता. दुखां गळून ताणें मोराजय पडटा. आमकां भोगता गी तें, आमकां ताचे थंय कायदो आसा म्हूण भोगताना भोवशा लेट जातालो. कितें आमी मेले उपरांत आमकां जातालें म्हणल्यार आमकां आतां दिसना. त्या दाळा आमकां दिसतालें, पूण परतून आमकां संवसाराक येवंक जावचें ना. जावं आमची मोत, जावं आमची जीब, जावं आमच्या हात खंयच्याच तरान दुसऱ्यांक अन्याय करूंक आमी गळसूंचे न्हय. बगार दुसऱ्यांक सहाय करूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यांत फुलां, विविध रसना, स्वादीक फळां,
आमी बापा तुझी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पाया तळा गे बापा गे गुंडो गे वाय मनशा वावरान केल्लो प्रितुवेन दिल्लो बदल माझा रक्तान क्रिस्ताच्या गे बापा गे गुंडो गे वाय मनशा वावरान केल्लो प्रितुवेन दिल्लो बदल माझा रक्तान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यान एका पवित्र बेचाद सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा भगवान ग्रेगरीच्या परबे दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता ताची शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता आनी आमकांच आनी आमचें स तुका समर्पण दिता हें आमचें समर्पण तूं दयेन स्विकार कर हें आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन. सर्वेस्वरातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया वयशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूं फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें धर्मदूतांच्या बुन्यादीन थीर आनी गट बांदून दवरलाय देखून आतां विश्वासून व्हडा मोळगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी आमी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगात पातकांच्या बुकसांनी मेळच्याक तुमचे पसून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
Bawarta so good purgatorio. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचा आमी मुक्तपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा शेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा लुईस पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणेची काकोत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेल्याय जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर तुवें पुना जिवंत जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतपणी मागता. हांव मरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन दमदूता आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता. तशें आमची पापां वगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे बागडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रयतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेवर म्हणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगस गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सोबागी. तुजे भितर म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
Utreganami sevce Kede vorte bagamche Amcha somya ani amcha deva Jivitimcha liza deva Tuझेच जगत मासू वाळका वाणताय मोगान आमचे थंय एक व्होडताय पुबीचे वान सर्गीचे जेजून आमकां वाणचे उद्रेगान आमी सेवचे केदे vorte bagamche प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजो आमचो जिवा उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मांडून घेवंक आनी पिते मोगाच्या करण्यांनी पाळोवंक आमकां दी कृपा दी म्हणून भगवन ग्रेगरीच्या आनी एलिझाबेथाच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासून मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार म्हणजे सांगता देवार गांधीवन मीस पेटयल्या तुमकां मेस्तांक देव बरें करूं Chintuna dekongna yedolave bogumna Asalava permitmo Chintuna dekongna yedolave bogumna Asalava permitmo Jesus ova permitmo Jesus ova permitmo Karnaslo unsa ek melnaslo Jesus ova permitmo Mogal putra sove Aukvar Maria आशीर्वादी वामका भगवान कृपाचे कृपेने वरम काम सिद्धवामच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन